गव्हर्नर कित्याक आयिल्लो तो एक प्रश्न आसा. आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा वी कॅनॉट क्वेश्चन द गव्हर्नर्स एड्रेस. द गव्हर्नर्स एड्रेस इज बेसिकली द गव्हर्मेंट्स फोरकास्ट कितें आसा कितें ना कितें करूंक तो सोदता. द प्रोजेक्शन्स ऑफ द स्टेट एवरीथींग इज बींग टोल्ड इन द गव्हर्नर्स एड्रेस. 2 मिनटां उलोवप. आय फील ही न्यू द पल्स ऑफ द ऑपोजिशन गेटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इज वॉट ही मस्ट हॅव गॉट एज अ पल्स जाल्यार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आसतलें. म्हाका तरी दिसता कित्याक ज्या तरेन फुजो जाला त्या तरेन म्हाका दिसता गोंयची जनता राविल्ली की वी निडेड टू हॅव अ प्रॉपर गव्हर्नर एड्रेस बींग गिवन आउट. सो बेजीक इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे कवर करपा जाय तातूंत पयल्याच दिसा दिश्टी पडटा की द गव्हर्मेंट इज नॉट लुकींग व्हेरी फोकस्ड. तातूंत द बिझनस विच हॅज बीन गिवन एज ऑफ टुडे दे से विल बी रिशेड्युल्ड अँड गिवन टू अस ऑन वेनसडे मॉर्निंग. आतां 12 पर्यंत क्वेश्चन्स रिप्लायज ऑन टू द क्वेश्चन्स फॉर वेनसडे हॅव नॉट बीन अपलोडेड. कॉलिंग अटेन्शन्स आणि कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशनाची अजून कांय खबर ना. आणि बिझनेस एडवायझरी कमिटी विच इज सपोज टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स अँड टेल द बिझनेस अबाउट वॉट इज गोइंग टू हॅपन इज नॉट क्लियरली मेन्शनिंग इट. सो सगळी नांवां खातीर पयला दीस जाला असो दिसता. आय थिंक इट जस्ट अ सिग्नेचर दॅट अ गव्हर्नर्स एड्रेस इज कंप्लिटेड. मोस्ट ऑफ द इश्यूज विच आर पर्टिनंट टू द स्टेट कोळसो जावं मेन इश्यूज जावं ते गव्हर्नराच्या स्पिचीन वयल्यावर तरी पयल्याच दिश्टी पडना. वॉट एवर इज दे विल बी रिप्लायंग टू द गव्हर्नर्स एड्रेस. बट I think the government again is just trying to pass these 3 days through fun, frolic and diverting the subjects rather than discussing the subjects at large which are of the interest of the state. म्हाका दिसना सरकार खंयच्याच गजालीचेर ठाम आसा रिप्लाय करपाक जे ऑपोजिशन विचारूंक सोदता. ऑपोजिशन जे विचारूंक सोदता ते गोंयचे जनतेचे प्रश्न आनी कांयच ना. ब्लॅक रिबीन मानले आमी सांगलां मरे आमकां नाका गोंयाक कोळसो आमकां नाका हो थाम स्लोगन आमचें आशिल्लें. पूण बिफोर द गव्हर्नर स्पीच इज कंप्लीट अँड गव्हर्नर डज नॉट टॉक एनीथिंग अँड रन्स अवे जाल्यार आय डोंट थिंक वी कॅन टॉक मच ऑन इट. 3 दीस अजून उरल्या. लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हॅपनिंग इन द नेक्स्ट 3 days. सो लेट अस एन्श्युअर दॅट द नेक्स्ट 3 days एटलीस्ट गो गुड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सगळे इश्यूज कवर अप जातले वी आर ऑप्टिमिस्टीक. आमी सदांच ऑपोजिशन आशिल्ले आनी वी आर पॉझिटीव अबाउट टेकिंग थिंग्स कलेक्टिवली कॉलिंग अटेन्शन सुद्दां कलेक्टिवली सगळ्या ऑपोजिशनान बरोबर घाल्ली आसा. सो आय एक्सपेक्ट एटलीस्ट दीस थिंग्स वील स्टार्ट मुवींग इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस.